आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वीस पोर अशें सांगता, त्या दिसा दाविदाचो मोडलोलो तोंबू हांव नव्यान उबारतलो, ताच्यो वेऱ्यो सारक्यो करतलो आनी गोट्टान जाल्लो तो नव्यान उबो करतलो आनी आदी आसलो तसो तो हांव नव्यान बांदतलो. हे भाशेन एदोमाच्या उरलोल्यांक आनी जांचेर म्हजें नांव उचारलोलें आसा त्या सगळ्या राष्ट्रांक ती आपल्या ताब्यांत करतली अशें सांगता तो सर्वेस्पोर. आनी तो तें शात्ती पावयतलो. पळयात, असले दीस येतात, सर्वेस्पोर उलयता की शेतान नागरिना फुडें पीक येतलें आनी रोयना फुडें दाकांचो रोस मेळटलो. पर्वतांचो नवो सोरो पाजरतलो आनी दोंगरा वयल्यान तो व्हांवून वेतलो. तेन्ना इस्रायल म्हजे पोरचेक हांव परतून तिच्या देसांत हाडटलो. मोडलोलीं शारां ती नव्यान बांदतली आनी तातून रावतली. दाका मोळे लायतली आनी सोरो पियेतली. पोरसूं लावन ताची फळां खातली. हांव तांकां तांच्याच देसांत व्हरून लावतलो आनी हांवें तांकां दिला त्या देसांतली कोण तांकां उमटून काडचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पोर, तुजो देव. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर सांगता ते चीट दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरचेक, आपल्या भक्तांक सगळ्या काळजान आपणाशी परततल्यांक शांती. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. न्हीद आनी शांती एकामेकाक वेंगीन घेतात. विस्वाशीपण भुंयींतलें उपजतलें आनी सर्गार्थान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर म्हणटा, आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. न्हीद चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुवांवचे सीस जेजू सरशी आयले आनी ताणें म्हणलें, आमी आनी फारिजेव उपास करता, पूण तुजे सीस करिनात. तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसर न्हवऱ्याचे पावणे दुकांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक
ताच्यो सोरशिलो काडून वरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. पोन्न्या आंगोस्तराक नव्या लुंगटाचो कोपो कोणूच मारिना, कित्याक तो आंगोस्तराची सुतां ओडून काडटा आनी फालो अदीक विकट जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोन्न्या बुरल्यांनी भरनात. बरीत जाल्यार बुरलीं फुटून सोरो व्हांवतलो आनी बुरलांचो इबाड जातलो. ना नवो सोरो नव्या बुरल्यांनी भरतात आनी दोनूय बुरणी उरतात. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानये वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ उलोयता तो सर्वेस्पोर. नियाळाक आदार. आयज सांता मारिया गोरेटी आंकवारी आनी रक्तसाक्षीन पवित्र सभा हिचो उगडास करता. आपल्या भुरगेपणांतल्यान वाडटें जिवीत तिणें देवाक भेटयलें. जेजू जालो तिचो सगलोच आनी एकलोच सोमी आनी काळजाचो न्हवरो. सर्वेस्पोर देव तिचे काळजाचो दोनी तिचे लागीं उलयतालो. आपले आंकवारपण सांबाळूंक 14 फावट आपले कुडीचेर अलेक्सांद्रान तोपलेली सुरी तिणें घेतली. मोरो पर्यान आपले निर्मळपण फकत तिणें सोम्या जेजूकूच सांबाळून दवरलें. आयचे पयले वाचपांत आमोस प्रवादी दाविदाचे तोंबूची खबर करता. तोंबूचें जें घोट्टण जालोलें तें आपूण सर्वेस्पोर देव नव्यान बांदून नवें करतलो म्हूण आश्वासन दिता. मारिये गोरेटीन आपले काळजांत तोंबू बांदून दवरलोलो तो फकत सोम्या जेजूक ताचें घोटण जायना जावंक आपूण रक्ता साक्षीन जाली. तिचो उपवास म्हणल्यार निर्मळपण आनी बागिवून जिवीत जे तिणें आपले सोम्या जेजू न्हवऱ्याक भेटयलें. आपल्या जिविताचो नवो सोरो पोन्न्या धोब्यांनी तिणें घालूंक दिलो ना आनी ताचो इबाडूय करूंक ना. आमी आमच्या काळजांत कसलो तोंबू बांदून दवरता. मुणगे वायट सोडिनासतना नवेपण आपणावंक गेल्या काय, राग दुस्मानकाय दोंगेपण व्हडपण आदी पर्यान तांब्यांनी भरलोलीं आमी आयदनां जाल्या काय. सर्वेस्पोर देव आमचे लागीं उलयता. आमी ताचे लागीं उलयता काय. तर आयज आमचो थाराव जावन दी मारिये गोरेटी परी जेजूक आमच्या काळजाचो दोनी आनी सांगाती घेवंक आमी वावुरया.